रवींद्र भवन बायणा गेल्या वर्षापासून आम्ही कोकणी फिल्म फेस्टिवल साजरे करता आणि हे दुसरे वर्ष आमचे. आणि आम्ही हे फेस्टिवल 11 जून ते 14 जूनपर्यंत साजरे करतले. आणि ह्या फिल्म फेस्टिवलचे इनॉग्रल असतले ते आमचे गोयची कोकणी फिल्माचे एक मानबिंदू म्हणून बरे ॲक्टर म्हणून जे व्यंकटेश चॅरिटेबल ट्रस्ट ह्याच्यातर्फे प्रशांती तळपणकर ह्याचे फेलिसिटेशन जातले. आणि त्याच्या उपरांत आमचो महोत्सव सुरू जातलो 11 जूनापासून आणि तो 14 जूनपर्यंत चलतलो. नमस्कार. आयज रवींद्र भवन बायणाची सगळी कमिटी आयज हांगासर उपस्थित आहा. आमच्या मदीं उपस्थित आहा आमकां सदांच मार्गदर्शन करपी आनी आधार दिवपी श्री सुकांत शानबाग, जे व्यंकटेश शानबाग चॅरिटेबल ट्रस्टचे ट्रस्टी आसात. आमच्या बरोबर आसात आमचे सदा गोंडशेकर, दामू कुत्रेकर, दिलीप काजळे, प्रकाश गावस, आमचो अंकुश च्यारी, अरविंद शिंदे, शांताराम पराडकर, रवळनाथ पेडणेकर. आमी जेन्ना रवींद्र भवनाचे हांगा सदस्य जाले, हांव चेअरमॅन आनी हे सगळ्यांनी आमी अनेक कार्यक्रम केले. तितून कोंकणी फिल्म फेस्टिवल जावचो हो आमचो उद्देश आसलो. कारण की आमची गोंयची कोंकणी भास आनी तेतूंतल्यान प्रोडक्शन करपी फिल्म्स आमचे गोंयचे रायटर, डायरेक्टर हेंचे जावचे म्हणून. पूण गेल्या वर्सा आमी एक प्रयत्न केलो आनी कोंकणी फिल्म फेस्टिवल केलो आनी आमकां तो सक्सेस आयलो. ह्या वर्सा आमचो सेकंड कोंकणी फिल्म फेस्टिवल आहा 11 जून ते 14 जून. ह्या दरम्यान आमी जशें सांगलें 11 तारखेक आसेसांव हे फिल्म आमी हांगासर दाखयतले. हितून प्रशांती तळपणकराची प्रमुख भुमिका, तिका अनेक हितून बक्षिसां मेळिल्लीं आसा. त्याच बरोबर तेच्या नंतर दुसरे फिल्म आसतले जुजे, तेतूनय प्रशांती तळपणकर आसा, ताका एक इंटरनॅशनल अवॉर्ड आनी 4 नॅशनल अवॉर्ड्स मेळिल्ले आसा. 12 तारखेक केस्तांव दी कोफिसांव म्हणून हें फिल्म आसतलें. हेज्या फिल्मचें डायरेक्शन केलां स्वप्नील शेटकर हेंच्यांनी आनी ह्या फिल्मान प्रमुख भुमिका करता तो म्हणजे आमचो राजदीप नाईक, तेजें प्रोडक्शन सुचिता नायकान केल्लें आसा. 13 तारखेक बागा बीच एक फिल्म आसा, हें सुद्दां नावाजलेलें फिल्म, अवॉर्ड मुवी फिल्म. हे रिटन अँड डायरेक्टेड बाय आमचो वास्कोकार मुरगांवचो लक्ष्मीकांत शेटगांवकर आसात. हेंचें हें फिल्म आसा बागा बीच. आनी 14 तारखेक मोग हें फिल्म रिटन अँड डायरेक्टेड बाय निलेश मालकर आसा. हेका बेस्ट फिल्म 2025 गोवा स्टेट फिल्म अवॉर्ड मेळिल्लें आसा. ह्या अशी फिल्मां दाखोवपाचो एकूच उद्देश आसा की आमची जे कोंकणी फिल्म मेकर्स आसा तांकां एक उर्बा येवची. आनी हें फिल्म फेस्टिवल 11 जून ते 14 जून आमच्या स्वातंत्र्यवीर सावरकर ऑडिटोरियमान जातलें सांजेच्या 7 वरांचेर. आनी ही सगळीं फिल्मां आमी फ्री दाखयतले. म्हणून आमी सगळ्या वास्कोकार, मुरगांवकार, गोंयकारांक आमंत्रण दिता. आनी हितून खाशेली बाब म्हणजे जे आमी फिल्म हांगासर दाखयतात ती फिल्मां सगळीं आमच्या गोंयकारांनी डायरेक्ट केला, प्रोड्यूस केला. तितून जुजे फिल्म रिटन अँड डायरेक्ट बाय मिरालशी नाईक आसा. आसेसांव हें डायरेक्टेड बाय मंगरीश जगदीश बांदोडकर आसा. आनी आसेसांव हें विशेशता कित्याक, जशें सांगलें प्रशांती तळपणकर जी आमचे व्यंकटेश शानबाग यांची ज्युनियर असली आणि सुकांत शानबाग जे आमचे आसात त्यांची ती ज्युनियर असली आणि कॉलेजीन वांगडा ते शिकल्यात. आणि तांकां अशें दिसलें की आमचे वास्कोकाराक फेलिसिट करचें म्हणून तेंच्यांनी व्यंकटेश शानबाग ट्रस्ट तर्फे तिचे फेलिसिटेशन दवरलां. It gives me great pleasure to assemble here and inform that we are going to honor Prashanti Talpankar, who is an award-winning artist from Vasco, our very own Vasco. She was my junior in college, a very talented person, a great soul, a very active person, a student leader, and always fought in college for all the student rights. Though she is very successful on stage and a great actor, our family trust, Venkatesh Shanbag Charitable Trust, I would like to felicitate her for this award-winning achievement.